नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. मिड डे मिलाची बिलां फारीक करात, मोडूंक पयशेच ना. 5 तालुक्यांचे ग्रुप पावले शिक्षण संचालका कडेन. संचालक म्हणटा एग्रीमेंट सायन करात, बरोबर बिलांय दिया. सिजनातली पहिली चार्टर्ड फ्लायट गोंयांत लँड. कझाकस्तानांतल्यान 180 टुरिस्टांक घेवन आयले फ्लायट. मंत्री महावीन आनी पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलो उर्बेभरीत येवकार. खरगेन काँग्रेस अध्यक्षपदाचो घेतलो ताबो. भारत जोडोंतल्यान 3 दिसांचो ब्रेक घेवन सोनिया प्रियांका बरोबर राहुल हाजीर. खरगेक गांधीचो आशीर्वाद. आता नवी CWC गोंयचो कोणूच ना. गोंय पुलिसेच्या ताफ्यांत VVIP सेक्युरिटीक 2 बुलेट रेजिस्टंट गाडयो. CSR एक्टिविटी सकयल पुलीस स्टेशन विमेन हेल्प डेस्काक लॅपटॉप. ढवळे हायवेचेर मोटारसायकल स्कूटरीचो एक्सिडेंट. GVMS कॉलेजीचे स्टुडंट उसगांवचे श्रेया कोठारकर आत्ताक गेले. मोटारसायकल स्कूटरवाले जखमी. गोरवांक पाडव्याचो मान, भावाक भयणीचो मान. शेणाचे गोटे, फुलां गांवांनी राखण्याचो धेंडलो. राजभवनाचेरय गोरवांचो पाडवो. गोंयकारांची दिवाळी. मिड डे मिलाची बिलां फारीक करात, आनीक मोडूंक पयशेच ना म्हूण मोरगांव, फोंडें, साश्टी, तिसवाडी आनी पेडणेचे ग्रुप शिक्षण संचालका मेरेन पावले. संचालक म्हणटा एग्रीमेंट सायन करात, बरोबर बिलांय दियात, जाल्यारच विचार जातलो. 4 नोव्हेंबर मेरेन खंय बिलां फारीक करूं येतात. काणकोणचे मिड डे मिलाचो प्रस्नय खंय सुट्टा. 5 म्हयने जाले शाळांनी मिड डे मील दितल्या ग्रुपांची बिलां फारीक जाल्ली ना. मुरगांव, फोंडें, साश्टी, तिसवाडी आनी पेडणेच्यो मिड डे मीलवाल्यो इश्यू घेवन शिक्षण संचालका कडेन पावल्यो. बिलांय खंय वाडोवन दियात. 100 ग्रामाक 8 रुपया, 150 ग्रामाक 10 रुपया तरी जाय. 1 म्हयनो गेलो, 2 आतां 5 म्हयने जाले ना. किंवा आमची बिलां घेयनात ना, आमचे पयशे पेमेंट मेळना आमकां. आनी ड्राय रेशन दिल्ले तो पेमेंट आतां जाला आमकां. आनी हो पेमेंट आतां 5 म्हयन्याचे आमचे पयशे ब्लॉक जाले अप टील ऑक्टोबर. आमी फुडें नोव्हेंबरान कशें चालू करपाचें तें आमी सराक रिक्वेस्ट करपाक. तेन्ना आमकां डायरेक्टरान आतां सांगलां की तुमची कोणा एग्रीमेंट केले सांग, तेंची बिलां आतां वयतली 4 तारीख पासून. तूं यो परत आनी पळय. 4 तारीख म्हटल्यार तुमचो पेमेंट क्लियर करता. तुमी 7 तारखेच्यान घाला म्हणून सांगलां. केन्ना दिले आतां आमी येतले. 100 ग्रामाक 8 रुपया दिले आनी 150 ग्रामाक आमी 10 रुपयाचो रेट काडला. एग्रीमेंट जाल्या शिवाय बिलां घेवंक शकना. एग्रीमेंट जाल्या उपरांतूच बिलांचो विचार. दोनी एकठांय मेळत जाल्यार 4 नोव्हेंबर मेरेन पयशे फारीक करपाक खंय यत्न करूं येता. कोण एग्रीमेंट आनी सायन करूना. आतां एग्रीमेंट सायन करनासतना बिलां आमी घेवंक शकना. बेसीक रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट. सो एग्रीमेंट जातकीरूच तांची बिलां आमी एंटरटेन करूंक शकता. ना पूण ते म्हणटा तेंच्यांनी ऑलरेडी सबमीट केल्ली बिलां थोड्यांची, सो तेंचोय पेमेंट जावना म्हणटाले ते. एग्रीमेंट आनी बील दोनी बरोबरूच प्रोसेस जातले. फक्त बिलां दिले जाल्यार आमी ते पास करूंक शकना. जो पर्यंत एग्रीमेंट जायना तो बिलां प्रोसेस जावची ना. ज्यांची एग्रीमेंट आनी बिलां दोनूय आसा तांची पेमेंट आमी एका विकाच्या भितर 4 नोव्हेंबराच्या पयलीं करपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी म्हाका एकावंटंटांनी सांगलां की आमी दे आर ऑन द जॉब. काणकोणचो प्रश्न खंय सुट्टा. काणकोण इश्यू जालो. इश्यू फक्त जिन्नसाचो आनी खावपाचो न्ही, तर तांकां 50 ते 60 किलोमिटर हें करचें पडटा. ट्रान्सपोर्ट एवेलेबल करचो पडटा. आनी सद्याच्या परिस्थितीन 60 किलोमिटर म्हणल्यार खुबसो खर्च येता. ती बाजू आमी समजुनूच आमी तांचे प्रपोजल घाल्ले फॉर एनहान्सिंग ऑफ रेट्स. आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली हे अप्रूव जाला. केंद्र सरकार रेट दिता ताचे परस गोंय सरकार खंय मायज दिता. आनी आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट जे दिता ताच्या परस चडूच प्रपोज केला. सदांच आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट जितले येता ताच्या परस आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे चड आसता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.
सिजनाची पहिली चार्टर फ्लायट गोंयांत लँड. कझाकस्तानांतल्यान 180 टुरिस्टांक घेवन पहिली फ्लायट आयली. मंत्री माविन, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी गोवा टुरिझमाच्या स्टाफान तांकां येवकार दिलो. दाबोळे एअरपोर्ट चालू उरतलो म्हूण माविन परत एक फावट उलोवन मेकळो. थळावो आमदार म्हूण खंय एअरपोर्टाची चड ओड. ॲप बेस्ड टॅक्सीचो इशू माविनान काडलो. First charter flight at Dabolim Airport, and this is good sign for Goa and Goa tourism. We are looking forward to a good season. We are expecting somewhere around about 300 plus flights to be handled. After 2-year-long gap, the first flight is added today, and we will be having approximately 4 flights or to 5 flights a week into Goa, from Kazakhstan as well as from Moscow included, and together we would do around approximately 120 flights this particular season. दाबोळे एअरपोर्ट चालू उरतलो म्हण माविनाचे टुरिस्टांच्या येवकाराक आयल्या कडेन उतर. ॲप बेस्ड ट्रान्सपोर्टाचोय माविनान इशू काडलो. Dabolim being my constituency, I have a special affection for Dabolim naturally, and I can assure one thing, for all those propagandists and against Dabolim or spreading propaganda for those spreading that Dabolim will close, it is not the case at all. Dabolim will not only survive, will grow even more stronger. We can't go backward. Today it is modern times. There is a digital footprint everywhere, like it is there in shopping. Can you close the showrooms down, or they can say stop buying on the app because you have some wonderful showrooms which have come up? No. Both work means both we will be existing, and we have to move according to those particular times. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मल्लिकार्जुन खरगेन काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हूण ताबो घेतलो. दिल्ली राजघाटाचेर राष्ट्रपित्याक आर्गां ओंपलीं. भारत जोडोंतल्यान 3 दिसांचो ब्रेक घेवन राहुल खरगेक खुर्चेर बसूंक सोनिया प्रियांका बरोबर हाजीर. खरगेक गांधीचो आशिर्वाद. गांधीच्या उतरान पार्टी चलोवपाचें शिनाल खरगेन आदींच दिलां. आतां CWC नवी. लुईझीन दिगंबर कामते उपरांत गोंयचो कोणूच ना. वजन माप खात्याच्यो धाडी चालूच. वेर्णा गॅस सिलिंडराच्या गाडयेचो पाठलाग केलो. वजन माप खात्याची टीम फाटल्यान येता ती पळोवन सिलिंडरवालो गाडी झाडांनी सोडून पसार. थंय वच जाल्यार झाडांनी 100 मेकळे सिलिंडर. पिलारचे एके एजन्सीचो बोर्ड आनी बिलां. एजन्सीक फोन केल्यार कोण उखलिना. कंपनीक फोन केल्यारय जाग मागना. एक्चुअली हांवें शराई पंपाच्या ऑपोजीट आमी एक बॉलेरो हाडिल्ली. तांच्यानी एक बॉलेरो भितर येयल्ली हांगा. सो ताका फॉलो करीत करीत आमी हांगा पावले. तुमकां झाडांनी खूब आसा सिलिंडर. हय ते आतां ड्रायव्हर गावलो सारको. गाडयेचो ड्रायव्हर पंक्चर काडटा आमी आमकां वॉट यू कॅन से आमकां हे करून तो झाडांनी धांवलो पळय. इफ यू सी द सराउंडिंग यू मायट हॅव सीन द cylinders falling in such a shabby condition, and all are filled, half filled, full filled, quarterly filled. We have informed the company, we have informed our head office, and we are carrying out the investigation. Now we'll be checking the weight of the cylinder. Okay. After looking at the situation here, we informed the company official at 10 o'clock. Okay. Now it is quarter to 12. Which company केले तुम्ही? BPCL company. BPCL company इंटिमेट कोणाक फोन मारिल्लो? प्लांट हेडा फोन मारिल्लो. नाव कितें नाव आसा तेजें? साळुंके फोन मारिल्लो. ओके. तेजे कितें रिप्लाय आयला? ताणें म्हणलें की आपणान कंपनी ऑफिशियलाक धाडला, पण अजून पर्यंत कंपनी ऑफिशियल पावना. कदेश गॅस एजन्सी तोय येवना न्ही? तो अजूनय पावना. लोकांनी सिलिंडर घेताना वजन माप करून घेवचें म्हूण उलो. We request every household people to take the delivery of the cylinder only after payment of the cylinder in front of you. All the gas agencies should carry a weighing scale as per rule 18(8), and all the company have provided them with the weighing scale. First, before checking the weighment of the cylinder, you check the weight, the weighing scale is verified or not. वेर्णाचे हे प्रकरण पळयल्यार लोकांनी गॅस एजन्सीक पातयेवपाचें ना. कंपनी, एजन्सी, सप्लायर सगळेच फितूर. स्टुडंटा खातीर विक्रम नायक. ढवळे हायवेचेर मोटारसायकल स्कुटरीच्या एक्सिडेंटांत GVMS कॉलेजीचे स्टुडंट आगताक गेले. गेला तें श्रेया कोठारकर.
हायवे वेल्यान निलगिरी हिल्स कॉलनीत वचूंक म्हूण मोटारसायकलवालो वल्त मारतालो. फाटल्यान स्कुटरीचो धपको. स्कुटरीचेर फाटीं बशिल्लें 18 वर्सांचें श्रेया उसळून रस्त्यार. तकलेक मार लागलो. मोटारसायकलांनी स्कुटरवालो दोगूय जखमी. एक आपल्या भितरल्या घरा कडेन वचपा खातीर इंटरनल रोडा भितर वचपा खातीर तो राविल्लो आनी जेवकी आपल्या घरान गाडयो मातशे स्पिडीन ह्याचे हायवेचेर गाडयो स्पीड येता वयता आसता. तो राविल्ल्या त्या गाडयो म्हणजे तेंच्यांनी एकामेका ओवरटेक करत येताले. तो मदीं तो राविल्लो तो भितर घेवपाक गाडी येताली पळय ताका वचून डॅश केलें स्मॅश केलें. फाटल्यान जे चली बशिल्ले विथावट हेल्मेट आशिल्ले ते उसळून येवन रस्त्यार म्हणजे रस्त्यार तकली आपलो ऑन द स्पॉट चलयेचो जीव गेलो. पण जो रायडर आशिल्लो तो पिलान रायडर जो बशिल्लो मुखार जो गाडी चलयता तो सेफ उरला कारण ताणें हेल्मेट घातलेलें. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयांत जाय तशें काजूचें उत्पन्न ना. नवे रोंपे कोण लायना आनी प्लांटेशन नितळय करिना. राना विकास महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणे सांगता काजू लागवडीक उर्बा दिवंक खंय ती वावुरतली. फुडल्या 5 वर्सांत गोंय काजू निर्गत करपाच्या स्थितींत आसूंक जाय. टुरिजम खात्याक बरोबर घेवन ती काजू फेस्टिवलाचो प्लान करता. मंत्री रोहना कडेन तिचें उलोवप जालां. म्हाका दिसून आयलें की जे कॅज्यू आमच्या गोंय राज्यांत तितलो प्रोड्यूस जावपाक जाय तितलो आमचो गोंय राज्यांत कॅज्यू प्रोड्यूस जायना. सो कित्या खातीर की इतली वर्सां ताजे पळय नवे क्रॉप्स ग्रो जावपाक जाय, नवे ताजे मेंटेन जावपाक जाय प्लांटेशन्स, ही सगळी मेंटेन जाल्ली ना. सो आमी थ्रू GFDC ऑलरेडी सुरू केलां आमचे प्लांटेशन्स क्लीन अप करपाक. अमके एरियाज आमी क्लीन अप करपाक सुरू केल्या. नवे सॅपलिंग्स रोवपाक सुरू केल्या की कित्या खातीर की आनी एक 3-4 वर्सांनी बाय अनदर 5 years जो प्रोड्यूस आसा आमचो कॅज्यूचो तो एटलिस्ट डबल तरी जावपाक जाय. महाराष्ट्रा, कर्नाटका, केरला इज फार अहेड ऑफ कॅज्यू आनी आमी इम्पोर्ट करतात कॅज्यू फ्रॉम कंट्रीज लायक आफ्रिका. सो फुडल्या एक 5-10 वर्सां भितर आमी अशें जावपाक जाय आमच्या गोंयांत की we should be self-sufficient and we should be able to export. In April, May, they want to have the event, which will be more on a Kaju festival, which will allow us to understand the fruit better, the usage better, the utility better. आणि एक हे जे गोंया जाता म्हणजे एक काजूच्या हातूंतल्यान निरो जाता, उर्राक जाता, फेणी जाता. How we have these thoughts going about, the whole world is to see. And for that, how tourism can be incorporated in that part is what we are trying to be on an inclusive model. शेकवाले कोविडांतल्यान निकते भायर सरतात तांकां सरकाराचो हातभार जाय. सरकारान 10% वाडयल्ली शेक फी खंय चड जाता. गार्बेज फी रद्द करची, बेड फी देंवोवची म्हूण आरजीच्या आमदाराक घेवन शेकवाले पर्यटन मंत्र्या मेरेन पावले. लक्ष घालता म्हणून खंय मंत्र्यान उतर दिलां. टुरिजम सीजन सुरू जालो. सरकारान कितें करता तें खंय बेगीन करचें. आमी एक्चुअली सॅटिस्फायड ना कित्याक आमी लास्ट 2 वर्सांक आमकां 50% वेव ऑफ दिल्ली कित्याक आमचे कडेन जायना म्हणून पॅन्डेमिका आमी लॉस पडला म्हणून. सो आमी कितें चिंतलेलें थोडेशे हेजेर एक 10% or 20% वाडोवन आमकां लास्ट टायम पडे पॅन्डेमिक टायमार 50% गेल्ली आमकां तितले इन्क्रीज जातले दिसलेले. बट आतां पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलें, गव्हर्मेंटान जी ओरिजिनल फी आहली 22 फी आहली 1,25,000 तेजेर तेमी 10% वाडयल्या. सो ते आतां कितें जालां 1,37,500 जाल्या प्लस बेडेचे प्लस GST मागीर JL आनी ते टोटल आमकां एक कॅटेगरीचे जाता 2,17,500. सो आमकां कितें जालें पॅन्डेमिकांतून भायर येता आसतना एकदम सारकें सुबेज लागले. ताका लागून आमी एक डिमांड घातलेलो आमकां 75,000 चार्ज कर म्हणून. गव्हर्मेंटाक सांगला की आतां मिनिस्टरान सांगला आपण लेस कोता म्हणून. बट गार्बेजाचे हाफ कोता म्हणून सांगला 10 आहा ते 5 कोता म्हणून सांगला. आनीक बेडेचे 25 आहा ते 15 कोता म्हणून सांगला. सो आमी ते वचून डिमांड केला की आमकां बेडीचे 10 दवर आनी गार्बेजाचे चार्ज करनाका म्हणून. आमी सांगला मिनिस्टराक बेगीन कर म्हणून कित्याक ते पयशे बोनासतो ना अजून बोलना तेमी पयशे. आतां दुसरी डेडलायन आहा 4 नोव्हेंबर. सो ती काबार जाता जाल्यार आनी 1 म्हयनो वयतलो कित्याक ती फायल प्रोसेस करता सगळे सायन मारता आनी मागीर कॅबिनेट डिसिजन जाता म्हणल्यार टायम वयता. जे हॉकर्स आतां तुमी पळयला आसतले बिचाचेर कितले हॉकर्स जाल्ले आसात. सो जेन्ना आमी डिस्कशन केलें तेन्ना मिनिस्टरान सांगलें की तेंचे कडेन सद्याक जी पुलीस फोर्स जाय
तितली ना म्हणून 62 आसा म्हणून ही खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. ऑलरेडी डिमांड घातलेलो आसा म्हणटा. सो एवरी टायम आमी समज म्हटलें की पुलीस ना पुलीस ना पुलीस ना एवरी टायम तेंच जातलें. गोंय पुलिसेच्या ताफ्यांत 2 बुलेट रेजिस्टंट गाडयो. गोंयांत VVIP येता तेन्ना हेर राज्यांतल्यान ह्यो गाडयो हाडच्यो पडटाल्यो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मुख्यमंत्र्यान पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांत एका सुवाळ्यांत पुलिसेक ह्यो दोनूय गाडयो दिल्यो. खेरीज CSR सकयल सगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या बायलां हेल्प डेस्काक नवे लॅपटॉप. बुलेट रेजिस्टंट व्हेकल 2 व्हेकल ज्यो आमी आज लॉन्च केल्यो किंवा इन शॉर्ट आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक दिल्यो. सदांच आमकां प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटान जेन्ना VVIP येताले भायल्या स्टेटींतल्यान आमकां हायर करून हाडच्यो पडटाले. सिन्स कंटिन्युअसली लॉंग 2019 आमी डिसिजन घेतलें आनी 2 व्हेकल्स हाडपाचें डिसिजन घेतलें. ताजे उपरांत त्यो हाडल्यो आनी बुलेट रेजिस्टंट करपा खातीर दवरलेल्यो. त्यो आज आमी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटा कडेन सपोर्ट केल्यो सो दॅट VVIP जेन्ना येतले तर आमकां भायल्या स्टेटींतल्यान बुलेट रेजिस्टंट व्हेकल हाडच्यो पडच्यो ना. गोवा पुलिसाचो जो स्पेशल ब्रांच व्हेरियंट आसपाक जाय आशिल्लो तो अजून नाशिल्लो. तो आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान स्पेशल ब्रांचीत रेडी केल्लो. ताजें आज आमी लॉन्चिंग केलें. त्या बद्दल हांव स्पेशल ब्रांच SP आनी DGP ह्या दोगांयचें खूब खूब अभिनंदन करता. इज ए हिस्ट्री फ्रॉम पोर्तुगीज रिजीम टू टील डेट. जे वेगवेगळ्या हिस्ट्रीन जे पोर्तुगीज रिजीमच्या पासून पुलीस सर्विसीस गोंयांत कश्यो आशिल्ल्यो टायमिंग सध्या तयार केला. अजूनही अपडेट करपाचें आसा काही बाबतींत. बट आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर माय एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट फॉर द नायस प्रॉफिटेबल ग्रुप. आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट तो कार्यक्रम इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द लॅपटॉप फॉर द वुमन्स पुलीस स्टेशन्स. ऑल टुगेदर सगळ्या वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर आमी लॅपटॉप ताका डिस्ट्रीब्यूट केल्या स्पेशली फॉर द वुमन्स क्रायम आणि क्रायम ब्रांच हांकां दोगांयकूय मेळून कम्युनिकेट करपा खातीर आनी वेगवेगळ्यो क्रायम्स ज्यो जाता त्यो डिटेक्ट करपा खातीर निर्भया स्किमीच्या अंतर्गत आमकां हे लॅपटॉप दिवपाचे आशिल्ले. त्या निर्भया स्किमीच्या अंतर्गत आज आमी लॅपटॉप डिस्ट्रीब्यूट केले. रायबंदर हें ल्हान, रस्ते उशीर, तरी सोबितीकरणाक खूब वाव. स्मार्ट सिटी सकयल रायबंदरा रस्ते रुंदीकरण, स्मार्ट ड्रेनेज, फेरी पॉयंटाच्या पुनरुद्धारा सारकेलीं कामां जातलीं म्हूण पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे CEO मामू हेगे सांगता. रायबंदर स्मार्ट रायबंदर प्रकल्पाची तिणें बुन्याद घाली. जून-जुलय 2023 मेरेन स्मार्ट सिटी प्रकल्प पुराय जावंकूच जाय म्हूण महापौर उलयला. Raibandar doesn't have a proper sewage and a drainage network. So this project will ensure that sewage network is taken care of and locals and the residents in Raibandar no longer faces sewage issue. Other important works that the project covers is beautification, the upgradation of the junctions, steps beautification, and even the 3 ferry points is being covered under this project. And we have where we are standing today is the viewing deck, which will have beautification, the street furniture, the street lighting, the smart drainage system and all of that. So I think this is a very important day for Ipsiden and most importantly for the residents of Raibandar because from what I have seen generally as collector also, Raibandar is a very small village, very narrow roads, people are happy living, content, but then there's a lot of work also that can be done, and through Ipsiden we're ensuring that there are smart components and stuff, smart elements also coming. All of the projects will have to be completed within the 1 year time. There is no extension of any of those. So most of the projects will be, let's say, June, July latest by then. Yes, will you take order the comparison? See, a lot of these works now being monitored by the central government also. So we get constant requests from them also, what is the progress of the work. So now the smart city mission is getting over in 2023. So all of the works have to be done by them. There is no delaying, there's nothing like that. So there have been a delay in the execution of work in the past also. But now we don't have a choice and all the works have to be done. So it will be ready by next year. There will be no... The people on the field. गोरवांचो पाडवो जालो. काल गिरण आशिल्ल्यान आज पाडवो आनी भाऊबीज बरोबर. दुधकारांचें पोट पाणी सांबाळपी गोरवांक आज मोठो मान. तांची न्हावन धुवन पुजा, खावन पिवन ओपुरबाय. गळ्याक गोंडे, हार, खावंक वडे, आंगार पिठाची नक्षी. पाडव्याक तुळशी मुखार शेणाचो गोठो, कृष्ण, राखणो, काट्टांची गोरवां करपाची प्रथा.
राजभवनाचेरूय पाडवो, गांवांगांवांनी राखण्याचो धेंडलो. बलिराजा जो आहे त्याच्या नावावरने आजच्या दिवसाची महत्त्व पडलेली आहे की बलिराजा हा दान धर्म करणारा होता आणि आपण सर्वजण गायीप्रती मोठ्या संख्येनं आपण दान धर्म करायला पाहिजे, गायीची सेवा करायला पाहिजे, गायीचं संवर्धन केलं पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे गायीचं रक्षण केलं पाहिजे. या आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या गायी आहेत, यांचं रक्षण करणं आज काळाची गरज आहे. त्याच्यासाठी यांचं पूजन करायचं. त्याचप्रमाणे या गायींना जो चारा प्राप्त होतो त्याच्यासाठी तो गोवर्धन पर्वतावर उत्पाद होतो. आजच्या दिवशी गोवर्धन पर्वताचं पण पूजन केलं जातं. पाडव्याक गावागावांनी राखण्याचो धेंडलो जाता. घुमटी घेऊन राखण्याचे धेंडले पारंपरिक पदां म्हणीत दारादारांनी घरा आंगणांनी धेंडलो खेळतात. घराघरांतल्यान राखण्याक देणग्यो. गांवांनी आमी घुमटी घेवन देवाची श्रीकृष्णाची घेवन आमी ती दारांनी भोंवतात. प्रत्येकाच्या दारांनी भोंवप आनी मागीर जें कितें आमकां देवाक निवेद दितात तें आमी मागीर सांजचे तिरसांजचे पावणेर काडटात. हो कितली वर्सांची ती परंपरा आमगेली देडल्याची. अजून पर्यंत आमचो देडलो असोच आमी 4 वाड्यार आसा. आमी 4 वाड्यान देडल्याक असो इतलो उत्सव करता तो आनी खंयच म्हाका दिसता गोंयांक जायनासतलो. तुळशी कडेन गोठ करतात. गोठ म्हणल्यार ते गोरूंक आतां मेळना पळोवपाक. ते कारेट तोपून ते गोठ बी करतात, चूल बी करतात. ती परंपरा करतात. तेंचो राखणो म्हणल्यार कृष्ण देव. कृष्ण तांकां राखता हें म्हत्व ते पटोवन दितात म्हणून कृष्णाचो देडलो घेवन भोंवतात. काल गिराण आयिल्ल्यान आज पाडव्या बरोबर भाऊबीज. भाव भयणीचें नातें घट करूंक आनीक एक परब भाऊबीज. गोडशें भेटवस्त घेवन भाव भयणीगेर येता. भयण ओवाळणी करून भावाक बरें आयुश्य आरोग्य मागता. ल्हान आसूं वा जाणटे नेणटे भाऊ बिजेची दरेकल्याक ओढ.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.